Erga tuka assumiam Jesu, rogla tuka assumiam Jesu. Jesu Krista te mogacha baobidino तुमका सर्वांग बाब फ्रँकलिनान करचे मोगाच्या रेकात. आज आमी नियाळूंक वेताव सुवार्ता साद्या काळाचो 20वो आयतार ऑगस्टाची तारीख 20. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा कडेन कळदारा तुका अर्गां होगळापानी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता आयकता आसतना आमकां जाय जाली सर्गीची जाणवाय पाठाय. वाचताना विवरण दिताना समजा सारखे आमची काळजां मनां उगड. आमकां नोवी कर, आमकां गूण कर आनी आमकां अभिषेक कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया मोगाचें नांव पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आवास्वर 50 आनी 6 ओळ 1 तशेंच 6 आनी 7. Isaiah chapter 56 verses 1, 6 to 7. सर्वेस्वर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्वराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवेक जावचे खातीर, ताचे सेवाक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या पोरक्या मनशांक म्हणजे साब्बात बसताय नासतना पाळटेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासाणेन सांबाळटेल्या सक्तांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश बरीत करतलो. म्हज्या वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बल्यो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हणून म्हणटलीं. अंतर्गीत 67 67. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी कुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रांत तुजी सडवण ओळखून घेवं. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. देवा सर जनांगा तुका वाखाणू. सर राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसांबासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. सर परजा तुका वाखाणू सर्वेस्वरा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. सांपावलून रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 11 ओळ 13 तावन 15, 20 आनी 9 तावन 32. Romans chapter 11 verses 13 to 15 and 29 to 32. भावा भयणीनो, आता जुदेव न्हय आसलेल्या तुमच्या लागीं हांव उलोवंक अपेक्षिता. जुदेव न्हय आसलेल्याचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या म्हणयारपणान म्हाका अभिमान, कित्याक तुमच्या विशयांत म्हज्या काळच्या कुळयेंच्या थंय एक तरासो मोसोर पेटोवन तांच्या मदल्या थोड्यांकपुणी बचाव करचो म्हज्या म्हणयारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ल्या वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपान घेतलेल्या वरवीं कितें सकड घडोवंक आसात? बेल्ल्यांक लाभचे जिवनपणूच म्हणा जाय. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मौन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी खाल जायनासता जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकां एक दीस काकूळ लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय देवान सुमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत. सुमेस्त मनशांक आपलें काकूळट दाखोवचे खातीर. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय.
जेजू सरका राज्याची बरी खबर गाजयत आणि लोकांमदली सर्व तरांची पिडा शिडा गोड करीत गेलो. सर्वेस्पराक जय जय. सुवार्ता माथ्यावा प्रमाणे आवाजवर 15 वळो 21 तावन 28. मॅथ्यू चॅप्टर 15 21 to 28. उपरांत जेजू थंयसो भायर सन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदुआ त्या गांवांतली एकली कानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोब मारन ताच्या लागीं म्हणाली, दुनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. म्हजे दो दिवसार लागून भोव सड वळवळटा. पूण जेजून तिका झाप दिवन एक उतर सयत म्हळेना. थोड्या वेळान ताचे शीस येवन ताच्या लागीं पोरातून म्हणाले, तिका चक्के दाट न्हू सोडू. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून झाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताच्या मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका झाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो खाडन सुण्यांक दिवचो सोमा न्हय. ती म्हणली, ते नीज दनया. तरी पूण सुणी आपल्या दनयेच्या मेजार तावन पडलेल्या उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका झाप दिवन म्हणालो, भये व्हरतो तुजो भावार्थ. तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी त्याच घडये तिची दूख बरी जाली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें एक उतर, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हणटली. कित्याक सर्वेस्पर देव एकलोच. सर्गा संवसाराचो धनी तो, रचणार तो. त्या खातीर म्हज्या मागण्याचें घर सगळ्या परसांक, म्हजें घर सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हणटली. धर्म इंग्लीश भाशेन म्हणटा रिलीजन. हांवें गजाली सांगचें आसा, धर्म म्हळ्यार हांवें म्हाका पळोवचें, हांवें देवाक पळोवचें आनी म्हज्या पेल्याक पळोवचें. म्हजो संबंद म्हज्या देवातय, पेल्यातय आनी म्हज्यातय. ओ शब्द रेलेगारे म्हणल्यार शब्दांत हांव येता. रेलेगारे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार सांगात हाडचें, युनायटींग टुगेदर, टू युनायट. पूण आज कितें जालां, आज ह्या धर्माद्वारे डिवायड, विभाजन चड जालां. आज पळय ह्या संवसारांत कितें घडटा, झगडी, मोसोरो, धाड, हे सकट घडते आसा. केदाळा आमचे थंय संकुचित मनोभाव येता. म्हणजे आमी म्हणटा फंडामेंटलिस्ट एटिट्यूड, हे आमी पळयता कम्युनलिझम, मतांतलेपणो. तशेंच भयोत्पादन. आमकां धर्म मतांतलेपण शिकयना, भयोत्पादन शिकयना, ह्या संकुचित मनोभाव शिकयना. जुआंव संवांजेल 8वा वासवर जेजू सांगता 31 वळ, जॉन 8:31. तुमी म्हजो पाटलाव करशात जाल्यार करेशीच जातल्यात. म्हज्या उतरांक तुमी विधेय जाशात जाल्यार करेशीच जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात, 7 तुमकां सोडका दितले. केदां म्हाका 7 जेजू कळीत आसा, हांव दुसऱ्याचो द्वेश करिना. सबार लोक अंकारांत आसा, कळीत आसा आमकां. दुसऱ्या धर्माचो हांव द्वेश करूंक वचना. जेजू सांगूंक ना खंयच्या धर्माचो द्वेश कर म्हणून. आनी पवित्र सभाय आमकां सांगता, कितें तातूंत सताचे कण आसात पळया. आनी आज आमकां कळीत आसा, अंतरधर्मी संवाद पवित्र सभा चलोवन आसा. अंतरधर्मी मात्र न्हय, अंतर डिनॉमिनेशन्स, इगर्ज मते भितराच्या पंगडा मदीं संवाद चलोवन आसा. संवाद डायलॉगाद्वारे आमी सांगाता येवन युनायट जावंक साद आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची सतां आमी दुसऱ्या लागीं सांगून दुसरी कितें चिंता ताच्या विशयान ते आयकूंक आमच्या कान आमी उक्ते दवरी जाय. ते पाळी जाय म्हूण सांगना. आमी एकामेकाचो मोग करी येत. आमची शेत सांबारां, आमच्या विरगस कुटुंबांत दुसऱ्या जो लोक आसा, भाशेचो या दुसऱ्या धर्माचो लोक आसा, आमी बऱ्यान उलोवचें, आमचें बरेंपण तांचे ती दाखोवचें कांय चूक ना. त्या द्वारे सुमेची सुवार्ता, सुमेचें मिसांव आमी करूंक साद आसा. पूण आज आमकां इसाइया उडासा काडटा, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परसांक मागण्याचें घर म्हणून म्हणटलें.
आमी म्हणटा कॅथलीक म्हळ्यार सार्वजनीक सगळ्यांक आमच्या इगर्जे भितर कोणेय येवन मागणें करियेत. आमच्या श्रायना भितर बाजिलिका भितर सोमरो आमचें कारकूळ आत्तूर बाजिलिका सालोरेसाचें, तशेंच आमच्या हारियारांतचें मोरयेचें बाजिलिका, डोर्नाळेंचें सांत आंतोनीचें बाजिलिका, वेलांगणी बाजिलिका, शिवाजीनगरा बाजिलिका, बांद्रा असले सकड शेतांनी जात कत मोत नासतना बॉम्बेन मई म्हणल्या जागे कडेन सबार लोक येता मागणें करता आनी सबार जाण आमच्या लागीं येतात सुवार्ता तांकां आशिर्वाद बेसांव दिवच्या खातीर. त्या खातीर म्हजें घर सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर इट युनायट्स आज आमकां एकवटीत करता. त्या खातीर आज आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकता सर परजा तुका वाखणू सर्वेस्पराक, सर्व परजा तुका वाखणू. कित्याक सर्वेस्पर देव सांगता, सर्वेस्पर देव तुमचो एकलोच देव. म्हणजे सकळ संवसारान विस्वास दिल्लो देवान तांकां रचलां, देवान हें सगळें दिलां, तांकां पाटयाची सकती देवा थंय आसा. आमी आमच्या संकुचित मनोभावान या मतांतल्यापणान कितेंय करूंक जायना. सबार फावटी आमी चिंताव, सबार फावटी आमकांच हिलींग जाय पडटा प्रवाचन दिवच्यांक, मागणें करच्यांक एक हिलींग जाय पडटा. कित्याक आमचो मनोभाव क्रिस्ताचो मनोभाव जाय. जेजून सगळ्यांक स्विकार केलें तेंच घडिता आयच्या वांजलांत आमी आयकता. आनी ह्या किर्तनान सांगता तूं कृपाळ देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो, तुज्या मुखामळाचे परजड आमचेर फांकू. कित्याक ह्या वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं आनी राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेवं. आज सगळीं राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेवं, तुजी खुशी तांकां कळीत जावं. देवा सर्जनांक तुका वाखाणू. देवाक आज सर्जनांक वाखाणी जाय कित्याक तो देव जावन आसा आनी सर राष्ट्रान तुजी स्तुती करूं. खंयच्या राष्ट्रान वाखाणता, स्तुती करतात, आशिर्वादां बेसावां मेळटली. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय, देसां बासाच्या लोकांक शाबीतायेन चलयताय. सर परजा तुका वाखाणू सर्वेस्परा, सर परजा तुका वाखाणू. कित्याक तुजो आशिर्वाद आमकां जाय. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं, ताका सर पडूं, ताका आराधन करूं. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें घर तें मागण्याचें घर सर परजांक. तर सर परजो न्हू वाखाणां थाळयो बेटा देवाक वाखाणी दिया. आनी तशेंच हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता सान पावलो आमी गेले त्या हप्त्यान वाचलेलें जावन आसलें रोमाकारा बरयल्या पत्रांतलेंच कशें इस्रायलेक परजेक पयलो अवकाश मेळ्ळो आनी तांणी तो अवकाश ओगडायिल्ल्यान आमकां अवकाश मेळ्ळो म्हूण तो सांगता. आज जेंतिलांक कसले तो सांगता पळय, जुदेव न्हय आसलेले म्हणजे जेंटायल्स त्या लोकांक सुवार्ता मणियारपण करचें भाग म्हाका देवान दिलें. पळय आज आमी चिंतचें आमच्या एका गुडा भितर चिंतचें भायर वयचें. ते देवान उगडापें गेलें कोणाक, आमच्या पावलोको. तो सांगता आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमच्या लागीं उलोवंक अपेक्षिता. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव. देखून म्हज्या मणियारपणान म्हाका अभिमान. कित्याक तुमच्या विशयान म्हज्या काश्या कुळयेच्या थंय एक तरासो मुसोर पेटोवन तांच्या मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मणियारपणाचो शेवट. पळय दुसरो लोक आज आमी तशेंच क्रिस्तांवां कातोलिकां थोडे फावटी पळयता अक्रिस्तांव भाऊ भावडां केन्ना भावार्थाक येतना आमकां थोडे फावटी इल्लें मुसोर जावंक पुरो. तशें म्हणी आमी देवा थंय चड आनी चड भक्तिवंत जावन भावार्थान जिवंक साथ जावं. मी पळयता आज रेत्री गेल्ले कडेन टेस्टिमनी दितात, सुवार्ता प्रगट करतात. कसो तो अनुभव जाता तसो अनुभव आमकां हर एकल्यांक जावंक जाय. तांकां पयस केल्ल्या वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो. इस्रायल ह्या जुदेव उकळी पयस केल्ल्या वरवीं सगळो संवसार म्हळ्यार उरलेल्यांक ही सुवार्थेचो अवकाश मेळ्ळो. तांकां गोपान घेतलेले वरवीं कितें सकड घडोवंक आसत. मेल्ल्यांक लाभचें जिवन कोणूच म्हण जाय आनी अशें आमकां गोपान घेवन शांत आमकांय तें पुनर्जिवनपण लाभतलें. कारण आपले देणे कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मोन बदलिना. म्हळ्यार देवान दिल्लें देणें तो पवित्रत्व कोणाकी दिता. तुमी धर्मदूताचें कृत्य वाचल्यार कॉर्नेलियसाच्या घरा जाल्लें घडीत आवाजवर 10:30 आणि 4 सान पेद्रो म्हणटा म्हाका आतां कळ्ळें देव पक्षपाती न्हय.
देवाक भियोन चलता तांकां तो आशिर्वादीत करता. तर आज देव आमचो देव पक्षपाती नाही. त्या खातीर आमी कोणाचे नाश मागोवंक न्हय, आमी परिवर्तन मागत जाय. कितें आमी करता, प्रेयर रॅली करता, मागणें करता, या कितें डिवायन मर्सी सकट करता, संवसाराच्या परिवर्तना खातीर, बदलावण्या खातीर. त्या खातीर आपले देणे कशें दिले आपोवण्या विशीं देव बिलकुल आपलें मौन बदलिना. एक काळार देवाक तुमी काळजाय नासतना जियेल्यात. तो जेंतिलांक सांगता काळजाय नासतना जियेल्यात. जुदेवांक सांगता काळजाय नासतना जियेल्यात. पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. आज जेंतिलांक तो सांगता जुदेव न्हय आसलेल्यांक जुदेवांनी अविधेयपण केल्ल्यान देवाची काकूळट तुमकां आयल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकूळ लाभच्या खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. पळया, तांकांय एक दीस काकूळ लाभच्या खातीर तुमच्या विधेयपणाद्वारे तांच्या अविधेयपण तुमकां विधेयपणाक कारण जालां. वय देवान सुमेस्तांक अविधेयपणाच्या पासांत घाल्यांत सुमेस्त मनशाक आपणे काकूळटो दाखोवच्या खातीर. देवाची काकूळट वर्ती ती अगणित, ताका मीत ना मेर ना. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, आज हांव तूं आसां जाल्यार त्या काकूळटी वरवीं मात्र, आनी आज तीच काकूळट मागोवन येता ती सिदोन प्रांताची एकली कानानगार स्त्री. ती जेजूको एकली कानानगारची स्त्री ती येवन जेजू लागीं विचारता, बोब मारता, धन्या दाविदाच्या पुता म्हणजे काकूळट कर. म्हणजे देवसार लागून भोव चड वळवळटा. मातशें भाव भयण आमकां कळीत आसत, पाड वारें वायट वारें आयल्यार कुडीन कितें जाता, आटे वेटे कितें जातात, कितल्या वर्सां तावन ती वळवळटी आसा हे आमी स्वर्त परगट करतना पळयता. स्वर्त परगट करतना सबार जाणांक सुटका मेळटा, आंतरीक सुटका, मानसीक सुटका, आत्मीक सुटका, देवसारांत सुटका मेळचे म्हणजे जिवितांत आमी पळयलां. कित्याक देवाची महिमा, सुमेची महिमा ती जावन आसा, तो करता. आराधनांत स्वर्त परगट करतना आमी कितेंय थंय वर्ते करूंक वचचंय म्हण ना. स्वर्त परगट करतना सुटका जेजून सांगल्या ती लाभता. आज पळय आमी वाचलें, म्हजें घर सगळ्या पोरसांक मागण्याचें घर. जुदेवांत हांव जेंतिलांक स्वारता. आज ही जेंतील कानानगार स्त्री ती जुदेवाच्या कुडयेची न्ही, पण तिचें विधेयपण पळया, तिचें मागणें पळया, तिचें समर्पण पळया. ती जेजू लागीं येता आनी बोब मार म्हणटा, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. पळय, आज तुमी वाचल्यान दुसऱ्या वाचपांत ताची काकूळट कशी जेंतिलांक लाभली म्हणून, आनी तशेंच ताची काकूळट कशी इसाया प्रवाद्याद्वारे दुसऱ्यांक लाभता. आज मोगाच्यो भाव भयणीनो, कितें जाता पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सैत म्हणलें ना. जेजू जुदेवाचो एक राब्बी आनी ताकाय धाडलेलें ह्या स्त्रिये खातीर न्हय. जावंक आसलें चिंतप ताचें सांगात आसलेलें, जेजूचें चिंतप न्हय तें. जेजू सगळ्यांक सोडवंदार, जेजू देव कोणा वयर भेदभाव करना. ताच्या भोंवतणी आसले जुदेव, फारिसेव, सदुसेव, धर्मशास्त्री सकट आसले. तांकां लिसांव शिकोवच्या खातीर जेजू मौन रावलो जावी येता. आनी जेजून तिका एकच तिका जाप दिवन एक उतर सैत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताचे शिष्य येवन ताच्या लागीं परत म्हणाले. कित्याक परत? ती बोब मागते आसा, ती सोडते ना. दाविदाच्या पुता म्हजे बिरमोत पाव, सोम्या म्हाका पाव. आमी म्हणटा जेजू म्हाका पाव. त्या खातीर आज जेजू आमकां पावता. आनी ती पळया, कळनासतना मागणें करा. आज आमी एकपुटी मागले मेळोवना न्ही, कळनासतना मागणें सदांय, तेर्स सदांय, देवाचें उतर सदांय आमी वाचीत जाय. कुटुंबा मागणें कळनासतना, तिणें कळनासतना आक बोब मारली. शिष्य येवन म्हणा लागले तिका एक पुटी धाडून सोडो. आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. आज थोड्यांक असली बोब आयकूंक जायना, थोड्यांक इरिटेशन जाता. पूण देव आमची बोब आयकता, देव आमचें ग्राणें आयकता. एक भयण केदाळय म्हाका तिच्या पुता विशयान मागोवंक सांगते आसा. सबार जाणां भुरग्यां विशयान मागोवंक सांगते आसा. कित्याक भुरगीं व्हड जातना आयकनात, वाट सुटतात. पूण कळनासतना केल्लें मागणें देव आयकताच, देव बदलावन हाडताच. आनी जेजून जाप दिली. पण जेजूची जाप आमकां कठीण म्हणून बगत, ती कठीण न्हय.
कित्याक तो उलयता ताच्या सांगात आसच्या जुदेवांचे चिंतप तें पण जुदेवाचे चिंतप अशें आसलें सोडवून येतलो इस्रायल कुळयेक मात्र इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकरांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला ते खुशी जावंक पुरो आमचे पक्ष सो आनी हाका धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलता म्हणून ती ताच्या मुखार येवन सरपडून म्हणाली पळया पयले बोब मारून आयली परतून म्हणा लागली आतां मुखार सरपडली आमी आयकले अंतर्गितांत देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं सरपडली आज आमी सरपडता सुम्या मुखार म्हणजे सरेंडर टोटल सरेंडर आमकांच आमी समर्पण दिवचें आनी सरपडली आनी तिचे मागणें पळया सायबा म्हाका पाव हॅव मर्सी ऑन मी म्हाका पाव पूण जेजून तिका जाप दिली पण जेजूची जाप आमकां तिक्स्ट म्हणून दिसची येता ताच्या भोंवतणी आसले जुदेव आनी जुदेवाचे चिंतप घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो सोमा न्हय हें जावन आसलें कित्याक जेंतिलांक आनी उरलेल्यांक सुण्या सारके पळयताले तांच्या गांवांत समारिया गांव जेंतिलाच्या गांवांत वचनातले आमी म्हणटा कास्ट सिस्टम हाजी थोडे कडेन पळयता हांव कितले बळवत आसलेंगी जाती पद्दती म्हणटा न्हय तितले बळवत आसले आनी तो सांगता भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो सोमा न्हय जुदेवा प्रमाणे हे जेंतील लोक तेय आसलो त्या सुण्यांक समान पूण ती म्हणाली पळया आज बरेंपण सगळ्या धर्मान बरेंपण आसा आमी चिंचे आमच्या धर्मांत बरेंपण पळया हें बरेंपण आमी पळोवंक शिकत जाय आनी ती म्हणाली ते नीज धन्या तुवें सांगशात हांव कांय आक्षेप करिना जावं पुरो आमकां सुणीस म्हणी तुमी लेखतात तुमचो लोक लेखता जावं पुरो तरी पूण पळया तिची जाप तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेसार तावन पडलेल्या उंड्या पुडके खातात न्हय म्हणजे कितें तुमी ते ह्या जावा भितर तुमी ते उगडायलां चालू आसा आज तें आमकां उगडापें जाला हे हांव चिंता ती प्रवाद येणंत जावं पुरो पण तुजी जबाब कितें करता ते सारकें आमच्या घरा सुणें आसा जाल्यार आमी काय ताका आमची जेवची बोशी काडटा ताच्या मुखार दवरना तिजा हाडल्यार कुडको खाण उडयता आनी कितें हाडल्यार कुडको खाण उडयता मेजारतान कितें पडटा सुणी थोडे बेकरे मुखार सुणी आसतात तुवें कितें खावन उरलेले काते आसतात ते जियेते आसतात तिजे एक कालतेपण पळया आनी तिजें कालतेपण ल्हानविकाई कालतेपण मात न्हय ल्हानविकाई ह्युमिलिटी मग शुभाव भयणीनो मागण्यात हें गरजेचें आनी हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणलो भये पळया भये व्हरतो तुजो भावार्थ हांगासले सक्कड जुदेव लोकांक सांगता आनी आमकांय सांगता पळया व्हरतो तो भावार्थ तुज्या अपेक्षा प्रमाणे तुका जावं तेच घडये तिची धूव बरी जाली एक आमच्या मिसांवांत लिसांव आनी बेसांव जेजू तिनी दिता आमकां तर मग भाव भयणीनो आज ही सुवार्थ आयकली आमी आमचो मनोभाव बदलिया आमकां मात्र सल्लो सावन उरलेली हेम कोणाक येतात म्हणल्यार जजमेंटाल ते दिवचे नाका तांच्या खातीर मागया तुमच्या सांगाता काम करतना दुसऱ्या नमणेचो लोक दुसऱ्या धर्माचो लोक आसतलो आर्ग्यू करूंक खंयचेय वचनाकात तुमी तांच्या खातीर मागा आनी खंयच्या विशयान आमी आर्ग्युमेंट करना झगडे करना मसोर करूंचे न्ही तांची पद्दत आमी पाळी जाय म्हणना तांच्या लागीं बरें उलोवणें मोगान जियोवंक आमकां साद आसा मोग सगळें सोंसता मोग वर्तो जावन आसा आनी तो क्रिस्ताचो मोग आमच्या काळजांत आसतना ती आमचें तें आकर्शण जातली आनी ती सुम्या थंय येतली तर आमी मागया आमचो भावार्थी घटकर सुम्या आमचे अस्कत काय बक्षी सुम्या सर्वेस्पर बापा तुका आर्गां होगळापानी वाकणी दिता आयच्या दिसा ही सुवार्ता आमकां उगडापे केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमची अस्कत काय बक्षी ह्या संवसाराच्या सोर लोकांचेर आशिर्वाद सोर कॉन्टिनेंटांचेर आशिर्वाद तुजे तावन पयस गेल्ल्या लोकांचे तुजी वळख नासलेल्या लोकांचे ती फाटी येवन दिता आनी आज तुजो एकलोच देव तुजो एकलोच सोडवंदार म्हणून ओळखून घेवंक ताची काळजां मनांत तूं उक्ती कर हांवें प्रकट केली सुवार्ता म्हणजे परजे भलायकी हाडून आशिर्वाद हाडून बेसांव हाडून दी अनकर बनपस बंद हाडून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां सुटका मेळोवन दी टच ही फॉर युअर ग्लोरी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं
आमेन. बाबू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगा दिसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुम्ही मागा. मग भाऊ भयणीनो, ही सुवार्ता तुम्ही कॉमेंट करा, आम्ही तो वाचता, तुमचे त्याचा वाचल्या ते घाला, तुमकां फाटी जबाब दिता. तितले मात्र न्ही, लाईक करा आणि दुसऱ्यांक शेअर करा. आज आमचे कडेन अंतर झाड आसा, सगळ्यांक शेअर करया, तांकांय तुमच्या सल्वासो असो अनुभव जावन दी. आमेन.